देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. मातेवाचो 22:9 वोड 18 ते 26. जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून तांणी म्हटलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रोखपात जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनांत म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातली. पाटी वळून आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हणलें, भिवू नाका दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घोडेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाराच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गोडबोड करतालो ते पळोवन जेजून म्हणलें, भायर सोरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी तीं ताका हांसतालीं. पूण लोकांक भायर घालतोच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. देव ओरोम आनी शेवट. जिवीत आनी मरण देवा थावन येता. जिविताचेर आनी मरणाचेर देवाक पदवी आसा. त्या अधिकाराची धूव मेली, पूण तांगेर वचून जेजू तिका उठयता. तशेंच 12 वर्सां रोखपाट जाल्ले वस्तुरेक जेजू बरी कोत्ता. हें घडलें फकत तांच्या भावार्थाक लागून. आमचो भावार्थ ओखण खोर म्हूण जेजू लागीं मागुया. आमचें मोदें आसा सोडवणदार, जो आमकां पेखवणी दिता, जो आमकां जिवीत दिता. तर आमचो भावार्थ जागोवया आनी देवा कडल्यान पेखवणी आनी जिवीत मेळून घेवया. आमेन.